तुम्ही मला सांगा, अरे कामा खातीर आम्ही पुढे गेलेले आहात. उदक, लाईट, रस्ते, डेव्हलपमेंट, विकास, रस्ते, मंदिर खंय आम्ही कमी पडल्यात. हांव केन्नाय सांगता, हांव खंय कमी आहा तो म्हाका सांगात म्हणून. हर एक आवाज आम्ही ऐकलो आणि त्या आवाजाचो आम्ही जाता तितलो न्याय दिवपाचो आम्ही प्रयत्न केलो. एअरपोर्ट आम्ही हाडला. एअरपोर्ट फाल्यां आमकां ते विमानान भोंवपाक एअरपोर्ट हाडूना. एअरपोर्ट हाडला आमच्या एम्प्लॉयमेंटा खातीर. हांव 100 फाटी सांगता. आणि एअरपोर्टा भितर समज आमकां एम्प्लॉयमेंट मेळना, हांगांतल्यान लास्ट आंदोलन आसतलें आमचें आनी ते खरें काम आसतलें आनी स्ट्रॉंग आसतलें. थंय हांव उगी रावपाक थंय कॉम्प्रोमायज ना. आमचो भुरगो कामाक लागता म्हणून हांव एअरपोर्ट हाडलो. आमी कित्याक रस्त्यार रावले, कित्याक आंदोलन केलें? तुम्ही जाणात सावथान सगळे ऑर्डर विरोध आसतले. सावथाचो लोक सुद्धा आर्थिक कापासतात हांवें केली. 1000 लोक हांवें तेन्ना हाडलो. जी मिटींग तेन्ना जावना ती मिटींग घेतली. सगळे लोकांक एकठांय केले, जागृती केली. तेन्ना सगळे लोक तेन्ना जमनीची तितली किंमत नासली. हर एक म्हणटालो आपली जमीन घ्या. आज जमनीची किंमत जाली. म्हाकाय दिसता, दूख दिसता, आमची तो पयस गेलो ना. पण एअरपोर्ट आयलो तेजो फायदो कितें? हे लुकसाण करपाक आमकां, आमची शेतां वचपाक, आमची भाटां वचपाक हे जावचें ना. थंय आमी उगी रावचे ना. पण एम्प्लॉयमेंट आमकां मेळपाक जाय. आज सुरक्षा हे रक्षा जी हे घेतल्यात ताणे लोक कमीत कमी 200 लोक आमचे वयर. पण आमकां हे लोक काय घेतलं जायना. आज 2,500 लोक घेवपाक आहा. त्याचे भितर आमचो सगळो लोक वचपाक जाय. आमच्या मतदारसंघाचो, आमच्या तालुक्याचो. ताका ते सांगले तूं आमचे लोक कशे घेतलो थंय. तो म्हणपाक लागलो आमचे लोक थंय ना तशें घेवपाक भितर. बाबा एक भुरगो दिला, आमी 12वी शिकलो, तो ताका भितर काम मेळटलें. तेणे म्हाका उतर दिला. आज सीएम मुखार हांव सांगता, फाल्यां आमी उगी रावपाक. विकून चालू झालाय. इंटरव्यू केलो, याचा आम्ही अभ्यास केलो. या अभ्यास करताना आम्ही आमच्या उपमुख्यमंत्री बाबा आजवर यांच्याकडे आणले सगळे गोष्टी. त्यांच्यानी आपले तरी प्रयत्न केलो. आमचे 2 बैठकी झाले. या जी कंपनीची काम करतात त्या कंपनीच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांकडे आमचे 2 बैठकी झालो. पण बैठकीत आमचं काय तसे सकलेला. आम्ही मागीर आहे स्वतः फक्त पुढाकार घेऊन आमच्या मंत्र्यांकडे गोष्ट घातली की सर असे जाता, असे घडता. हे जर घडत तर आमच्या लोकांना रावपाक जागा मेळची ना. त्यांच्यानी म्हाका टेको दिलो, आदार दिलो, तू फुडें चल, आमी वांगडा करूया. हांवें मागीर म्हाज्या बरोबर खासलो माजी सरपंच शशिकांत महाले, निखिल महाले, वाटणू सरपंच, काकण सरपंच, स्वतः हांव अशे आमी सगळे गांवचे लोक मेळून एकठांय येयले. लोकांनी मेळ्ळे, याची पाहणी केली. आणि आम्ही हो प्रश्न आमच्या माननीय उपमुख्यमंत्री बाबा त्यांचे सहकार्यान मुख्यमंत्र्यांनी भावयलो आणि त्याचा परिणाम आयज आमच्या झालेला आसा. गव्हर्नमेंटा कडल्यान आसत हे तुमकां जाता तितके बेगीन, म्हणजे जाता तितके बेगीन म्हणटा आसतना हांव कित्याक एक पयलो फक्त 2-3 गजाली खातीर म्हणटा. आमचो प्रयत्न आसा एक म्हयन्याच्या भितर हे कॉम्पेन्सेशन तुमकां मेळोवन दिवपाचें. प्रायमरी तेजो सर्वे जो आहा तो आमच्या डेप्युटी कलेक्टर बांबलेजार हेंच्यांनी केला. ताका एक 2-3 गजाली आहा. थोड्या जाणांच्यो म्हणजे जमनी तेंच्या नांवार ना, कोणाच्यो गव्हर्नमेंटाच्यो आसा. पण तितूय हांव वचना. जोनी कोणी उत्पन्न केल्लें जो कोण उत्पन्न भोगतालो ताका ते कशा पद्दतीन बेगीनाच बेगीन दिवंक मेळटलें तें आमी दिता. दिला कितल्यान आनी कितलें दिवंक मेळटा तितके मॅक्झिमम आमी दिता. दुसरी गजाल आमकां रिस्टोरेशन करपाक जाय. म्हणजे जमीन आसतलें, शेत आसतलें, भाट आसतलें हे पयलीं आसलें पळय न्ही 100% तशें जावप कठीण आसा. तुमी म्हणटले 100% हांवूच सांगता कठीण आसा. पण एटलिस्ट आमकां ते 90% सुदारणी करपाक मेळ्ळा. म्हणजे व्हडलो व्हाळ पडला किंवा शेतान 1 मिटर भर माती पडल्या, ओके, किंवा व्हाळ खूब व्हडलो जाला आनी हे सगळें परत रिस्टोर करप म्हणजे आसा तशें करप हेजें काम. आनी हाजो रिपोर्ट एक आमचो CEWRD हांगासर आसा, ओके, बदामी, आनी दुसरो PWDचो इंजिनियर PCE आसा, तुमचो डेप्युटी कलेक्टरूय आसा, प्लस आमचो कलेक्टर आसा पणजेच्यान जो स्पेशली हांगासर आयल्या. तांची हांवें टीम ताका सांगला की आमी जी कंपनी ते सांगताले तेजेर ना. हांव परत सांगता, आमची टीम जी आसा हांवें ताका सांगला WRDचे तुमचे जे ह्या तालुक्यान आहा तितकेच न्ही आनी एक 4-5 इंजिनियर स्पेशली हांगा हाडून एक 8 दिसाच्या भितर तेजो पुराय रिपोर्ट रेडी कर.
जेका आमी रिस्टोर करपाक शकतले ते आतांचे पीक नश्ट जाला आणि कदाचित ताका फुडल्याच एक 8-10 वर्सां कितें म्हणजे काजी नश्टच जाल्यो भिरण पडली आंबो पडलो जाल्यार तेकाय बी आता हे सगळे करपा खातीर परत तुमकां जर एग्रीकल्चरा कडल्यान आमचो डायरेक्टर एग्रीकल्चरूय आयला हांव येता आसतना सगळ्यांक घेवन आयला त्याती तो एस्टिमेट करतलो की बाबा फुडल्या 10 वर्सां तेजे कितें एस्टिमेट जातलो आणि त्या जाग्यार लावपाक तुमकां जर आत्तां आमी म्हणटा की तुमकां कोणाचे माड गेल्या आमी माड दिता कोणाचे तेय लावया अशें न्ही की पयशे दिले म्हणजे सोंपले ना आमकां फुडल्या जनरेशनाचोय विचार करपाक जाय त्याची जी झाडां जाय परत ग्रो करपा खातीर म्हणजे भिरण आसतली फणस आसतलो आंबो आसतलो माड आसतलो हे फ्री ऑफ कॉस्ट हांव ताका सांगता त्या पंचायतीक तुमचे जे लिस्ट दिला पळय ताका तेय बी डायरेक्टर एग्रीकल्चर ते रिस्टोर ते परत एकदा तुका सगळ्या जाणांक दितलो हाची हांव खात्री घेता त्या खातीर एक कॉम्पेन्सेशन दिवप परत तुमकां जी झाडां आसा ती झाडां दिवप आसा तशें परत रिस्टोर करप आणि परत नॅचरल वेज जे आसा ते मेंटेन करप हांव हे तुमकां फुडल्या आमी म्हणटा की आमी आयज 3 तारीख आज जुलयाची आमी 3 ऑगस्टाच्या पर्यंत हे परत एकदा उपमुख्यमंत्री हांगासर स्वता येवन बाकीचे डेप्युटी कलेक्टर कलेक्टर हांच्या सयत तुमच्या कडेन वचून ज्यांचे चेक ते चेकूय आमी दिता तुमकां आणि ज्यांचे म्हाका परत एका म्हयन्या भितर हांव म्हाज्या ऑफिसान रिव्ह्यू घेता आणि कितें केलां आनी कितें ना हें सगळें करून घेता